कशाचे मी बोलाय आज मुगे मामानू हाय काम करता आज म्हाका पैसा नो फिवर येतोया आता बजाय तेजे तुमका सगळ्या म्हाका बेगय म्हूण आज हवी होय आज मुगे मामा केस उगोया आता लिपस्टिक येता लिपस्टिक नो ती वॅझलिन ते लाय little not so big wait okay this much put do very good अरे भी तो गेलो put very good ती त्या लाईनात कर very good now Aliyah is ready to play हाय ग्रेस फॅमिली कशें आहाय तुमी सगळीं समजता तुमी सगळीं बरी आहाय म्हूण आनी आमी बी सगळीं आहाय बरी अलिया जाला पयलीं कोच्या 80% जाला 20% उरल्या बिकॉज आजून न्हू लायक विकनस आहा आनी एक्टीव आहा ना न्हू एक्टीव आहा हेटा उलयता सगळें कोता लायक हॅपी आहा बट विकनस आहा बिकॉज जें नाहलें सारकें आनी ओनली पेज सूप आनी तितलेंच खिचडी लायक तेंय जाल्यार थोडें खातालें लायक एश कोन्न तेका एपटायट आसना जोराचें सो मातशें विकनसेस येयलो हा तेका आनी आयज बॅक टू नॉर्मल तेगे हांव सेम रुटीन स्टार्ट कोत्तोलें बिकॉज आज जोर ना काल सो तेका जोर ना प्रेज द लॉर्ड हे 4 दीस सारके वर्स आनी वर्स काळे एश कोन्न केन्ना जावं ना नायराकूय जावना आनी अलियाकूय हेज्या पयलीं जावना एश कोन्न जोर आफ्टर एवरी 4 आवर्सान जोर नाहलोलो सारको 5 मिनटान 104 आनी सारको कोडकोड बी येन आनी वॉमीट एश कोन्न सारकें हांवें फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स केला म्हगे लायफान एश कोन्न जोर भुरग्यांक आनी येस 4 दीस सारके वर्स केले आनी न्हीद नासता म्हूण तेश कोन्न लायक 24 hours कंटिन्युअस तेज बरेकूच लायक तुमचो आसतलें म्हाका व्लॉग बी कांय करूं मेळना हांवें पयलीं एकू दीस कितें एश म्हणपा लागलो घाल कितें सो हांवें पयलीं मोकोची रेसिपी केलो आहलोली क्रिस्पी चिकनाची हनी क्रिस्पी चिकन ती घायल्ली आनी तेज फाटल्यान लायक म्हाका सारको टायम ना थोडेशें हांव ते हॉस्पिटलां बेगीन गेलां ते व्लॉग्स काडले सो हांव ते व्लॉग्स गायले तुमचो येयले आसतले सो सारकें लायक 4 days अशें गेलें तेका सारकें कंप्लीट फिवर वचपा तेगेलो आनी मातशें थोंडी बी आहा तेका बिकॉज तेका पोतू गोडी घाता न्हू हांव जोर देंवपा सो तेची मातशें थोंडी जाल तेका मातशें नाक व्हांवता सो येस आहा तें बरें आतां आनी हांव म्हणसो दितां थँक्यू वेरी मच तुमकां सगल्यांक तुम प्रेयर्स तुम बेस्ट विशीज धाड्यो इंस्टाग्रामाचे मॅसेजीस धाड्यो थँक्यू वेरी मच एशें कोन्न मुगे भुरग्यां पासत मागाय आनी प्रे कोराय तेंचे पासत सो थँक्यू फॉर ऑल द लव ब्लेसिंग्स गॉड ब्लेस यू ऑल आनी चल आतां आमगे दीस स्टार्ट करुया आमी अलिया तेगे केंस बी गेले तेगे आंगा बी चेंज केले आनी ते आतां हेटा तितू म्हळ्यार हांव तेगे आतां ब्रेकफास्ट करपा येयलां सो तेका हांव कोत्ता ओट्स कोत्ता तेका हांव आनी फीड कोत्ता आनी मागीर मेळटा तुमकां हांव ओके सी यू बाय A few moments later. सो हांवें चोय दाल कोतालें आनी म्हाका न्हू पयलीं व्लॉगाचेर जायत जाणांन कमेंट केलोलो की दाल रेसिपी दाखय मो हांव कितकोन कोत्तें सो चल दाखय तुमकां हांवें दाल न्हू 3 वरां फुगोंक घालून दवरलीं 3 hours जाल्ले 3 to 4 hours अशें
ओके. आनी हांवें बरी वॉश केल्या आनी हितून हांव घातां टर्मरीक आनी सॉल्ट. आनी हांव न्हू ही बॉयल करून दवरलें. हांव कुकरान दवरना, हांव कुकराक कित्याक घायना तेंय बी तुमकां हांव मागीर सांगता. ओके. सो हांव हिचोय स्टेनलेस स्टील म्हगे पॅनाक हांवें बॉयल करून दवरल्या. मिक्स कोता आनी बॉन कोन्न बॉयल करून दवरता. सो मातशें वोगतान न्हू एश कोन्न तुमकां एक फ्रॉथ एश येतलो दाळे वयर. ओके. हो फ्रॉथ न्हू काडाय आनी भायर माराय, डिस्कार्ड कोराय. बिकॉज न्हू हेजे तर आमी कंज्यूम केलें जाल्यार आमकां युरीक एसीड प्रॉब्लम्स जावपाक शकताय, जॉयंट पेन एन ऑल. सो हे दाळे फ्रॉथ आसो तो डिस्कार्ड कोराय, भायर मारपाचो. ओके. आनी शिजोवन दवराय दाल. आम जेदो प्रेशर कुकरान घाता न्हू तेदो आमकां सगळें करूं मेळना, लायक काडपा मेळना. ती आमकां इजी वेय जाता. प्रेशर कुकरान रोखडी जाता दाल, बट एश कोन्न कूक करून दवरलें जाल्यार मातशें टायम वयता. बट इफ तुमकां कोणा जॉयंट पेन बी आहा न्हू जाल्यार एश कोन्न कूक कोराय आनी तो फ्रॉथ येता चोय तो काडाय. सो इन अ हेल्दी वे अशें. सो हिचोय जाल म्हगेली दाल रेडी. बरी कूक जाल्या, चोडूय सॉफ्टूय दवरना दिसतो केल्या. आनी आतां वयता म्हगे फोंड मारपा, दाखयत तुमकां कितको कोत्तें. सो आतां हांवें घेयला हेचोय पॅन, तितून घायलां 1 टेबलस्पून ऑयल आनी आतां हांव घातलें 1 टेबलस्पून घी. हांव एश कोन्न मिक्स करून घातां, तेजे आनी बरो टेस्ट येता. पॅन बरें तापोल म्हणटरी हांव घातां हितून हेचोय 2 बरे मोठे ऑनियन कट कोन्न. आनी ते मातशें मिक्स कोता आनी बरें सॉफ्ट जावपा दवरता. चोडूय ब्रावन नाकाय म्हाका, मातशें सॉफ्ट कोता, मातशें वोगोत कूक कोता. होचोय ऑनियन बरो भाजलो आनी आतां हितून घातां टोमॅटो. हांवें घेयले 2 टोमॅटो, धाकटेशे 2 बरे बारीक कट केले आनी ते घायले. आनी हितून हांव घातलें थोडेंशें सॉल्ट, 1/2 टीस्पून अशें थोडेंशें. ते टोमॅटो आनी ऑनियन आनी बरें सॉफ्ट कोता, बेगीन कूक जाता. सो हेचोय मिक्स कोता आनी मातशें वोगोत कूक जावपा दवरता अंटील ते टोमॅटो सॉफ्ट जावपाचो. हेचोय टोमॅटो आनी ऑनियन बरें भाजोले, कूक जालें बरें करून, सॉफ्ट जाला टोमॅटो बी. आनी आतां हांव घातां हांवें ती दाल कूक केलो ती हिचोय हितून घातां. आनी मिक्स कोता. आतां हांव घातां हितून थोडेशें सॉल्ट टेस्टाक. तुम चॅक कोराय कितू सॉल्ट जाय ते प्रमाण घालाय एज पर युअर टेस्ट आनी मिक्स कोराय. सो आतां हांव दितां हेचे दाळे तडका. हांवें घेयले 2 टेबलस्पून घी आनी आतां हेचो गॅसीचेर दवरून बरें गरम कोतालें दवरल्यांकूच. ओके. गरम जाल म्हणटी हांव तितून घातां हेचो जिरा, गार्लीक बारीक कट केलोलें, हितून तुमी चिलीजूय बी रेड चिलीज कट करून घालपा जाताय.
हांव गायना रेड चिली आनी कढीपत्ता घेयले चोय बरी जायती कढीपत्ता घालय टेस्ट बरो येता आनी हेचोय पोतून हांव गॅसीचेर दवरतां बरें भाजपा ते फ्लेवर्स बरें सुटपा घिया आनी आतां हांव घालतां हेचो हितून दाळी बरें मिक्स कोता आनी बॉन कोन्न दवरतां एक 5 मिनट अशें कूक जावपा चड वगत न्हू थोडोशें वगत एक 5 मिनट्स आनी हेचोय 5 मिनटान हांवें ओपन केलें आनी बरी जाल्या सारकी दाळ वास बरो येता सारको यम्मी ट्राय करून चोयाय खरें सांगो तुमकां बेस्ट जाता अशें करून दाळ आनी हांवें वास घेतालें सारकी बेस्ट जाल्या आनी आतां हांव हितून घातलें कोथमीर बारीक कट केलो कोथमीर घालें हितून कोथमीर घात तितलो न्हू आनी तितलो टेस्ट बेस्ट येता सो बरी कोथमीर घालाय मिक्स कोराय आनी 1 मिनट हांव कूक कोतोलें ही कोथमीर घान आनी मागीर जाली रेडी आमगेली दाल खावपा सारकी बेस्ट लागोता दाल न्हू जायत भाशेन करपा जाता जायत भाशेन कोताय लोक डिफरंट वेज बट हांव एश कोन्न कोतां खावपा सारकी बेस्ट लागोता आनी आमगे भुरग्यांकूय लायक जाता एश कोन्न केलोली सो ट्राय कोराय ओके रेड चिलीज तुमकां सांगिल्लें घियां तितून घाले नाजाल्यार बेश्टे उडोवपा जाताय आनी हेचोय आयज जालोल्यो लेपो फ्राय सो हांव हेचोय लेप फ्राय कोतालें The next day. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स केश आहे सगळीं समजता सगळीं बरी आहाय म्हूण सो हांव आज शॉपिंग करपा येता ग्रॉसरी शॉपिंग करपा अनायरा स्कुलाक गेलां आनी वॅनिशा आनी बेबी बरो ना न्हू सो बेबी घराको आहा ती दोगांय घराको आसतलीं कित्या वॅनिशा म्हणपा लागलें बेबी घेवन भायर सोना मू कित्या वेदरूय चेंज आहा न्हू गरमी आनी मागीर थिंग एसी आहा सो बेटर ताका घराका रावूं दी मू सो हांव वयता आनी हांव शॉपिंग कोता आनी हांव मागीर दाखयता तुमकां ओके सी यू देन आतां लेया कितें घेवपा येयलां नाजाल्यार तें बेजा आतां न्हू तें येवपा सोदतालें म्हज्या बारा सो तें कितें घेता सो चिंती जाल्यार कितलो एक जाता तें सेक्शना कडेन तुगे चॉयस आसतलो त्या घोड्या हांव एक डॉलू घेयत हें मोटो तें हें घेता अनायराकूय कितें घेता ना तेंय बेजा जातोलें सो तेका चोयता कितें घेवपा तें तेका बुक्स लायक जाताय सो तेका स्टोरी बूक घेता हांव अलीबाबा एंड द 40 थीव्स हो एक घेता ना बरो ना मेंटल मैथ्स ना तेका ब्रेन गेम्स घे आनी एक पिनोकियो स्टोरी 3 बुक घेता ताका अनायरान म्हाका लिस्ट दिला थिंग वयता तेगे सोदपा
सो फ्रेंड्स आता जाला ग्रॉसरी शॉपिंग आणि आता वयता घरा. सो फ्रेंड्स क्विक शॉपिंग जाले आणि आता वयता घरा. ओके आल्या मातशें एक्सायटेड आसतलें कित्याक एक सरप्रायज घेयल मो हांवें मोठालें धाडा कितें हाड मो आपणा तें मुजे बरें येवपाक वतालें रोटालें तुमी चोयलां आसतलें तेका घेयलां. ओके टॉय चोया कितू हॅपी जात तें. आनी फ्रेंड्स तुमचो जर आमगे रील लायक जाता जाल्यार प्लीज फॉलो कराय आमकां. लायकू माना काय फॉलोय कराय इंस्टाचेर. ओके आनी आमगे जर तर विडियोय लायक जाता जाल्यार तुमकां युट्यूबाचेर सबस्क्रायब कराय. ओके बरें जाता आनी जायत त्रास काडटा वेनिशा. ओके विडियो करपा. ओके तुमकां एंटरटेन करपा. प्लीज लायकू कोना काय सबस्क्रायबूय कराय यूट्यूब. ओके थँक्यू सो मच आनी मेळटा मागीर तुमकां. ओके सी यू.